हांवें पळोवंक ना, तरी म्हणटा हांव सर्गाक सर करपा सारको गोंय आमचो गांव. इश्टानो, ह्या सर्गा सारक्या गोंयांत नातलाच्या काळांत तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही आनी हांव ग्वादलूप डायस तुमकां उर्बेवरीत येवकार दितात आनी संतोषभरीत नातलांचो काळ आवंडेतात. नातलां उजवाडाची परब, मोगाची परब, एकवटाची परब. ह्याच निमतान गोमंतक टीव्ही तुमचे खातीर घेवन येता नातलांचेर आदारीत खास कार्यावळ बाळोक जल्मला. नखेत्र धरून क्रिसमस ट्री, गोटो धरून कुसवार. ह्याच नातलांच्या समयार पुराय गोंयभर उमेदीचें ल्हार. चलात तर हाताक हात घालुया, पावलार पावलां उडयत तुमी, आमी आनी गोमंतक टीव्ही खुशाल बरीत नातलां मनोवया. इश्टानो, हो संवसार मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीर चलता. अशें म्हणलें तरी सगळेच सूख इंटरनेटा वेल्यान डावनलोड करूं येता ना न्हय. त्या खातीर वेळ जाय, नात्यांचो मेळ जाय. पोसोबर हांसो जाय, आमच्या वोटार मोवाचो शिसो जाय आनी हय नातलांची रात जाय. आमी, तुमी आनी गोमंतक टीव्हीचो सांगात जाय. आयज आमी आयल्यात लोटलेच्या कांपार म्हाड्डात ह्या वाड्यार, जंय नातलांचो गोटो आकार घेता आनी ह्या वाड्या वयल्या सगळ्या भाव भयणांची एकचाराची खुणां तो आमकां भासायता. चलात तर गोमंतक टीव्ही सांगाताक हांव ग्वादलूप डायस आनीक भिमा कॅमेरामॅन तुमकां ह्या गोट्याचे तयारेचें दर्शन घडयता. इश्टानो, तुम्ही पळयतात ह्या ल्हानशा गोट्याच्या वाठारांत सुंदर अशी एक कलाकृती हांगा तुमकां दिश्टी पडटा. भोव बारीकसाणेन हे कलाकृतीची जनेलां दारां हांगा तयार जाता. तर चलात आमी ही कलाकृती उबारप्या कडेनूच ताचें मत जाणून घेवया. तुमचें नांव आनी तुमचो मूळ गांव? म्हजें नांव रमेश पाटील. आमी बेळगांवचे, कर्नाटका. हांगासर आतां रावन एक जायते दीस जाले आमी हांगासर रावता. आनी हे आमी पॅलेस करतना आमी सारके उमेदीनच करता. हे आतां क्रिसमस आयलो न्ही, आमकां ही उमेद आसताच करपाची. हें आज तशें हिंगा वातावरण आसता तशें क्रिसमसाचें, तें आमी उमेदीन सगळें काम करता. जी सुंदर कलाकृती तुमी हांगा तयार केल्ली आसा न्ही, त्या फाटल्यान तुमकां खंयचे कॉलेजींत, खंयच्याय युनिवर्सिटींत प्रशिक्षण मेळिल्लें आसा? ट्रेनिंग, काहीतरी ट्रेनिंग घेतला आहे का? ट्रेनिंग घेतलं आहे आम्ही. ट्रेनिंग म्हणजे आम्हाला इथं आल्यानंतर का नाही कामाचा एक्सपिरियन्स मिळतोच आम्हाला. ओके, चांगली गोष्ट आहे. इश्टानो, तुम्ही पळयतात नातलां फक्त क्रिस्ती धर्मा भितरूच मर्यादीत नात. ती कर्नाटकाच्या बेळगांव वाठारांतल्यानूय मनशांक ओडून हाडटात आनी नातलां एकवटाचो संदेश दितात. इश्टानो, तुम्ही पळयतात हो गोटो अजूनय संपूर्णतायेक पावूंक ना. तरी आसतना हो पूर्ण जातकच खऱ्यांनीच सोबीत दिसतलो हातूंत
मातूय दुबावना. आनीक एक म्हत्वाची गजाल हांगा मुद्दाम सांगची दिसता की हो गोठो करूंक सगळे कडेन निसर्गांत मेळपी वस्तू आमकां हांगा दिश्टी पडटात, जशे फातर गुणे सोडून हांगा ज्यो आमकां दिश्टी पडटात त्यो कांय कांचेच्यो बाटल्यो. अजुनूय म्हाका सुमार मेळना हे बाटल्यांचेर हांगा उबो आशिल्लो आमचो भाव कितें करूंक सोदता हेंवूय कळना, तर आमी ताकाच विचारून पळोवया. तुमचें नांव सांगशात? रेमेडियस फेर्नांडीस. रेमेडियस फेर्नांदीस, गोमंतक टीव्ही वतीन आमी तुका येवकार दितात. तर म्हाका एक सांगशात, हांगा तुमी कोंड्याच्यो बडयो पुरल्यात आनी त्या बडयांचेर ह्यो बाटल्यो परत्यो घातल्यात, जाल्यार हाचें कारण कितें? हाचें तुमी कितें करूंक सोदतात? आमी हाची एक आमचे क्रिसमसाचे तयारीक लागून एक राजाची एक घर तयार करूंक सोदता. आमचे भाशेन म्हणटा तेका आमी कॅसल वो राजाची घर पालास अशी करूंक सोदता. ह्यो बाटल्यो म्हाका वाटेर दिश्टी पडल्यो, ज्यो आमचे सोरो जावं हे बियरांतले जे वस्तू आहा त्यो पिवन भायर उडयता आनी ते वेस्ट आवट ऑफ वेल्थ आवट ऑफ वेस्ट अशें हांवें उजार करूंक जाय अशी म्हाका दिसलें की हे बाटल्यांचे कितें तरी उजार करून एक ते आमच्या गोठ्यान हाडून एक वस्त तयार करची आनी एक बरीशी कला आमची दाखोवची अशी म्हाका दिसलें. सो हे बाटल्यांच्या वतीन बाटल्यो उजार करून हांव दाखोवंक सोदतां की हे बाटल्यो कशे परेन आमी उजार करून तेचे जे वायट परिणाम आहा तो गूड परिणामान त्यो बदलूंक शकता आनी हितून आमची कला फुडें व्हरूंक शकता, तेवूय आमी दाखोवंक सोदता. तर इश्टानो, रेमेडियस बाबान सांगला त्या प्रमाण ताणें ह्यो भायर उडयल्ल्यो बाटल्यो, हांव परत म्हणटा, भायर उडयल्ल्यो बाटल्यो सगळ्यो एकठांय केल्यात आनी हांगा ताची कितें तरी एक सुंदर अशी कलाकृती तांच्याच उतरांनी सांगचें जाल्यार एका राजाची पलास तयार करूंक ते फुडें सरल्यात. तर हातूंत एक वेगळो असो संदेश आसा. तुमी सोरो पियेतात, बाटल्यो रस्त्यार उडयतात, निसर्गाचें लुकसाण करतात आनी ह्योच बाटल्यो घेवन वेल्थ आवट ऑफ वेस्ट म्हणटा तशें रेमेडियस बाब हांगा सुंदर कलाकृती करतात. अशें आसलें तरी सगळ्या कडेन एक नमळायेचें मागणें आसा. तुमी बाटल्यो हांगा थंय उडोवच्यो न्ही, गोंयची सुंदरताय सोबीतकाय विबाडची न्ही. तर मॅथ्यू बाब, तुमी हे बाटल्यांची पलास जी तयार करूंक लागल्यात, हाचे फाटल्यान जी उमेद आसा ती तुमच्या दोळ्यांत, तुमच्या चेहऱ्यार म्हाका झळकता. जाल्यार म्हाका सांगात, अश्यो पलाशी तयार करपाचो जो तुमचो गूण आसा तो केन्नाच्यान भायर सरलो? म्हणजे हो तुमचो एकूच क्रिसमस, एकूच नाताल कांय आसचें ना. दुबावना, तुमी कितलेशेच नाताल, कितलीशींच नातालां मनयल्यांत आसतलीं. ही पलास करप पयली खेप काय आनीकूय तुमी पयलें कितें केलां? म्हाका हे गोठो करपाचे एक्सपिरियन्स म्हणल्यार आयज 26 वर्सां सुमार जाली. कंटिन्युअस हांव गोठो करतां. म्हजेच विलेजीन लोटलेचे, पूण हांव ह्या वाठारांतलो न्ही, पूण लोटलेच्या विलेजींतलो. पूण हांव आमचे विलेजीन अशें हे फावटी हांव म्हजो गोठो करना. ताका लागून ह्या गोठ्याक म्हाका तेणी आपयलो, एक तुजी कला दाखय. ते कला दाखोवपा लागून हांव म्हजो गोठो हे फावटी करना, तो पर्यंत हिंगा कला दाखोवपाक हांव फुडें सरला. कला म्हणल्यार हांव एक BFA आनी तितून म्हजी कला हांव दाखोवपाक सोदतां. एकदम बरी गजाल. रेमेडियस बाब, तुमकां देव बरें करूं. तुमी बरीच आमकां म्हायती दिल्ली आसा. तर इश्टानो, तुमी आतांच आयकलां, मॅथ्यू बाब ह्या वाड्यावेले न्हय तरी आसतना दुसऱ्या वाड्यावेल्यान हांगा आयल्यात आनी आपलो आदार ह्या वाड्यावेल्या भाव भयणांक दिवंक तयार रावल्यात. तर कितली सोबीत गजाल न्हय? चलात तर आमी सगळीं एकवटान रावया आनी अंदूची नातलां एकचारान मनोवया. नमस्कार इश्टानो, आयची रात शांत रात, काळखी रात. सगळे कडेन काळोख पसरला, पूण तुमी पळयतात लोटलेच्या माड्डांत कांपार ह्या वाड्यार वेगळेच तरेचो
उजवाड पसरला. जर म्हज्या फाटल्यान पळयत तुमकां दिसतल्यो सोबीत अश्यो वाती ज्यो पूर्णतायेन सजोवपाचे वाटेर आसात आनी ह्यो वात्यो सजोवपा खातीर आमची कांय भाव भयणां आतुरतायेन हांगा हाजीर आसात. चलात तर तांचेच कडेन ह्या वाती फाटलें म्हत्व जाणून घेवया. बाय, गोमंतक टीव्ही वतीन तुमकां हांव येवकार दितां. म्हज्या सांगाताक आसात कॅमेरामॅन भीमा. आमी तुमकां खुशाल बरीत नातलाचो काळ आवडटा. तर सगळ्यान पयलीं म्हाका तुजें नांव सांगशी. म्हजें नांव जेसिका. जेसिका. तर बाय, ही वात न्हेसयतना तुका उर्बा खंयच्यान मेळ्ळी? एक्चुली सगलें म्हणल्यार आमगे मॅथ्यू बाब तेणें ती उर्बा दाखयली. फर्स्ट थींग म्हणल्यार तो मुखार सरलो गोठो करपाक आनी तेणें आमकांय सगल्यांक तातूंत इनवॉल्व केल्या आनी तेका लागून आमी हिंगा सगलीं करपा पावल्या. ओके, म्हणटकीच परबीं सगळ्यान पयलीं मॅथ्यू बाबाक फावतात, कित्याक वात न्हेसोवप हो एकट्याचोच वावर न्ही हें ताणें दाखोवन दिलां आनी तुमकां सगळ्यांक तरणाट्यांक हांगा ताणें एका दोरान बांदून दवरलां. बाय, तुजें नांव म्हाका सांगशी. अविना. अविना. तर अविना, हांव पळयतां वाती इतले तूंय सुंदर दिसता. तर ह्या पयलीं वात तुवें केन्ना तरी एकट्यान न्हेसोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा? ना करूं. तर आयज अकस्मात ही वात न्हेसोवंक हांगा एकठांय येवपा फाटलें कारण कितें जालें? कोणी तुका हांगा आपोवन हाडलें? मॅथ्यू. सो इश्टानो, तुमी पळयता सगळ्यांच्या वोटार मॅथ्यू हें नांव गाजता. आतां आमी वळुया, आमचे कांय तरणाटे हांगा आसात जे ह्या चलया इतलेच ही वात न्हेसोवंक हातभार लायतात. तर बाबा, तुजें नांव म्हाका सांगशी. म्हजें नांव जेफ. जेफ. एकदम सुंदर नांव तुजें. तर जेंडर बायस्ड हांगा कांयच ना हें दिश्टी पडटा. हरशीं एक समजूत आसा की वात म्हणलें की ती फक्त चलयांनी न्हेसोवची, पूण तुमी उमेदीन ही वात न्हेसोवंक हांगा फुडें सरल्यात. तर हे वाती फाटलें तुमकां कितें तरी एक म्हत्व सांगचें अशें दिसता. सो बेसिकली वात अशी तें होपेस दाखयता आमकां. सो बेसिकली होप म्हणटा तो माय युनिटी, लायक ती करपा देखून येवपा जाल्यार युनिटीन येवपा जाय. सो बेसिकली ते रिप्रेझेंट करता युनिटी आमच्या मदें, लायक वाड्या मदें सगळे लोक येत न्ही ते युनिटी रिप्रेझेंट करतात. ओके, एकदम बरी जाप दिल्ली आसा. तर इश्टानो, तुमकां हांगा दिश्टी पडटा की ही वात न्हेसोवप एकट्याचेंच काम न्ही, त्या खातीर सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटा. आनी तरणाटे पिळगेक एकचाराचें बळगें खबर आसा हें पळोवन आमकां गोमंतक टीव्हीक खूब खुशालकाय भोगता. मॅथ्यू ओदोळच्यान एक नांव बगर बगर आयकूंक येता. तुमचे मदलो मॅथ्यू कोण? मॅथ्यू बाब, तुका येवकार. तर म्हाका सांगशात, हे इतल्या तरणाट्यांक, इतल्या ल्हान व्हड भुरग्या बाळांक एकठांय दवरपा फाटल्यान तुका बळगें खंयच्यान येता? मोस्टली हांव एच वर्सां वाड्यान येयला. हांव मुगे खारेबाडा रावतालो, सो हांव हिंगे वाड्या येयला. सो हांवें भुरगे म्हजे बारो भोंवताले, सो म्हजे बारो हेडपा म्हण भोंवताय. सो तांकां हांवें कितें म्हळें, आमी हे पाटी एक गोठ करुया, व्हडलो एक गोठ करुया. सो सगळे आख्खे वाड्या इनवॉल्व करुया. हेच क्रिसमस म्हणटा तें सगळीं इनवॉल्व जायन हॅपिनस दाखोवया म्हणून सांगलें. सो तेणें म्हाका दिलें रिस्पॉन्स दिलें, ओके आमी तूं मुखार वच, आमी तुजे फाटले आहाय. सो देन सेकेंड थिंग हांवें आमगे समुदाय लिडर्सांक विचारलें. सो दे आर रिया समुदाय म्हणजे जी इगर्जे कडेन तुमचो एक जोमो आसता ती समुदाय. सो आतां माड्डा कंपार समुदाय व्हडा तांकां विचारलें. मागीर ती म्हणपा लागली, ओके तूं मुखार आहा, त्या भुरगीं मुखार आहाय, आमी आहाय. पूण आमी कितें केलें, एक आमी इंतू हें दिलें. सो आमी गोठ कोत्ताय, स्टार कोत्ताय, कॅन्डल कोत्ताय. आमगेल्या वाड्याचे लोक जे कोण भायर आहाय ते आमकां सपोर्ट कोतले फायनान्सा, जाल्यार आमी मुखार या. पयलीं तो पॉयंट आसलो आमगेलो फायनान्साचें. मॅथ्यू बाब, तुम्ही आतांच म्हणलें की ह्या वाड्यावेले जे लोक भायर आसात,
भायर आसात म्हणजे विलायती देशांत आसात, परदेशांत आसात, तांचो तुमकां सपोर्ट मेळ्ळो. भरपूर आदार मेळ्ळो आनी जी मुगेली समुदाय मेंबर्स आहाय तेणी तेंकडे वचोन स्पॉन्सर्स मीन्स जाले आमगे यशेश करपा हें केलां. सो तुमी सो जायत जाणांनी आमकां कोणें ना म्हणोन हेल्प केलें. आनी सेकेंड थिंग आमी कितें धरलें मीन्स आतां इलेक्शन आहा सो आमी कोण इलेक्शना बसता ते कोणे आमी 1 रुपी घेवपा न्हय कित्याक हें देवागे काम. जरी तर आमगे वाड्याचे कोण भायर आहाय आनी आमगे वाड्यान जे कोण बिझनस कोताय ते आमकां हेल्प कोताय जाल्यार वील गो फॉरवर्ड म्हणून सांगला तेंका. सो आमी हो एक पॉयंट मोतीन दोन आयज आमी देवाचे भरोस दोन हो गोटे हात घायला आनी स्मुथली हें काम वयता. आनी सगळीं आमी म्हण न्ही सगळीं चेडवां जावं बायलो जावं सगळीं आपणागेलो टायम काण येताय काम करपाक एकवटाक. मॅथ्यू बाब, तुमची उतरां आयकून एकदम खोस भोगली. तुम्ही सांगले की देवाचेर पातयेवन देवाचेर भरवसो दवरून हे वातीचे काम जावं हे गोट्याचें काम तुमी फुडें व्हरतात. तुमच्या कामांत हांव तुमकां उपाट येस येता. तशेंच तुमी सांगले की तुमी एक मन केल्लें की जर तुमकां ह्याच वाड्यांतले जे भाव भायर आसात किंवा धंदेकार धंदो करतात तांचे कडल्यान मदत मेळ्ळी जाल्यारूच तुमी हो वावर हातान घेतले. तर हांव जाणून घेवंक शकता की तुमकां हातून फक्त क्रिस्ती भाव भयणांचो आदार मेळ्ळो काय ह्या गांवांत आनिकूय हिंदू भाव भयणी आसात जाल्यार तांचो आदार मेळ्ळा? हिंदू भाव म्हणजे आमगे मायग्रंट्स हिंगा जायत रावताय सो आमी पॅलस येवप म्हण मानपा तेंगे हेल्प मागिल्लें म्हणजे शेडूय घालपा तेंगे हेल्प मागिल्लें. सो तेणी आमकां ना म्हणोना ते आपणागे हुशेन ते आपणागे कामां वचोन तेणी कितें सांगलें आमकां कामां वयताय पयलें. आफ्टर दॅट कामां सानील म्हणटरी आमी हेल्प कोत्ताय. सो तेय आमकां भरपूर पावल्ले हेल्प करपाक. सो तेंगलोय आमकां सांगात मेळ्ळा. इश्टानो, तुम्ही पळयतात मॅथ्यू बाबान सांगलें हो गोटो ही वात तयार करपा खातीर तांकां फकत ह्या वाड्या वयल्या क्रिस्ती भाव भयणाचो सांगात मेळूंक ना पूण ह्या वाड्यार जे बेगर गोंयकार रावतात तांचोय तांकां सांगात मेळिल्लो आसा आनी तांची कलाकृती तुमकां हांगा दिश्टी पडटा. तर मॅथ्यू बाब, एक बरी गजाल, एक बरो संदेश आनी एक बरी देख तुवें हे फुडले पिळगेक घालून दिल्ली आसा. तर पळोवया आतां ही फुडली पिळगी तांचें मत कितें आसा तें हे वाती विशीं. भुरग्यानो, तुमी बरे वयान सामके ल्हान दिसतात आनी तुमच्या तोंडार एक वेगळीच उमेदूय आमकां दिश्टी पडटा. तर ही नातालांची रात आनी नातालांची वात ह्या विशीं तुमकां कितें सांगचें दिसता? आमी हो गोटो तयार कोत्ताय तो आमगे पब्लीक सगल्यांक येवन चोवपाक की आम हो कितकून केला तो आनी आमगे ही युनिटीन हो आम तयार केला आनी कोत्ताय. आनी नातालां म्हणल्यार आमगे ती एक हॅपिनस ती आमकां दाखोवपा जाय आनी आमी ती दाखयताय. सो इतलें हे आमगे आमी हो गोटो कोत्ताय. ही क्रिसमस ही परब आमी ही मुखार व्हरपा जाय. मुखार व्हरपाक जाय. मुगे नांव फॅम्वेल. ओके. तर हांवें आयकलां ही पुराय जी दाखोण आसा ती घडोवन हाडूंक तूं मुखेल सुत्रधार म्हणून. खरी खबर? खरी खबर. ही उर्बा, ही हिकमत, ही आयडिया तुका खंयच्यान मेळ्ळी? इंटरनेटार वो खंय तरी तुवें ती पळयली? ना पयलीं हांव इशू मुगे मामी बींग नासतालें हांव पयलीं बोर्डिंगार रावतालो. सो थिंग आम जायती कॉम्पिटिशन बी आसताली क्रिसमसाक. सो थिंग हांव बोर्डिंगार रावता म्हाका थिंग भरपूर क्रिएटिविटी बी आसलोली. तेका लागून तो मॅथ्यू मुखार सोर म्हणून मागीर हांवें म्हणलें हांवें अशें करून दिली मुगे सगळी आसलो तितली. सो तेका लागून आतां हांव हें कोता तेका हेल्प बी कोता. हेल्प करता. दिवपाक. सो इश्टानो, तुमकां दिश्टी पडटा लोटलेच्या ह्या माड्डांत कांपार वाड्यार जी क्रिएटिविटी आसा ती भरपूर भरिल्ली आसा. जावं तो जाणटो, जावं तो नेणटो, जावं तो तरणाटो. तर आतां आमी वळुया. आमचे आनीक एक भयण हांगा उपस्थित आसा. बाय, तुजें नांव कितें? हांव रिया फर्नांडीस. रिया, आयज आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या दर्शकांक तूं कितें तरी संदेश दिवंक शकता? येस, शुअर.
सांगूंक सोदता की अशें करून आज आमचे तरणाटे आनी सगळे मेळोन हो ग्रीप केला पयले पाटी व्हडलो ग्रीप केला आनी खरें म्हणटा ते पयलो करूंक सोदता जाल्यार आमकां पयशांची गरज आनी गरजे वाटेन कोणें हिंगा आमच्या वाड्यान नांव मोडूंक ना कोणें स्पॉन्सर दिवन आज आमी हो क्रीप मुखार पळयला आनी तशेंच हेंच मुखार आज केलां तेश करून मुखारू आमच्या तरणाट्यांच्या आदारान आनी सगळ्यांच्या आदारान अशें करून दुसऱ्या गांवांनी वाड्यांनी जावचो म्हूण मागता. तर इश्टानो तुम्ही पळयलां नातालांची वात ती वात न्हेसोवपा फाटली उर्बा तांचो उत्साह तांचे कश्ट तर तांकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्ही वतीन आमी बरें मागुया आनी अंदूची नातलां आमी खुशालकायेन सारुया. आयचे कार्यावळीक तुम्ही सांगात दिल्ल्या खातीर गोमंतक टीव्ही तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळोक जल्मला हे नातालांची काणी आयज हांगाच थांबयता. अंदूची नातलां माये मोगान मनोवया, फुडल्या भागांत परत मेळुया हेच उमेदीर फकत गोमंतक टीव्हीर, कित्याक तर बाळोक जल्मला.